बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचें न्हू. देवाचो आनी पेलांचो मोग केल्ल्या देवाच्या रसना पैकी मोरी भोव उत्तीम. मोरी मायेच्या जल्म दिसाची परब आमी कुटुंबाची परब जावन आचरण करता. मोंती सायबिणीक आमचो गौरव दिवन मान करया. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक मोरी माय एक परजळीक मेल फंगत. देवपुताची आवय आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मोलादेक दिरवें. ती आमची कुटुंब सांबाळटा. तिका आमी ओगळसिया आनी तिची ससाय मागया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठून जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. देवाचें उतर हें. आमी आयकल्लें देवाचें उतर. देवाचो आनी पेल्यांचो नितळ मनान मोग करूंक उलो दिता. मोरी मायेन तिच्या सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळे सक्तेन आनी सगळ्या मनान देवाचो आनी जेजूचो मोग केलो. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी हेरांच्या गरजेक पावली. तिचे सांगी आमची प्रार्थना सर्गींच्या देवा मुखार दवरया. काकुळदरा बापा, यात्रीक संवसारांत जियोच्या पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी आनी सांद्यांनी जेजूची बरी खबर सत मांदूंक आनी सर्गींच्या राजाक सोबता तसलें जिवीत जियोंक आमी तुजो आदार मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. मोगळा बापा, आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्रा पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व रैतांक, शेतकारांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावराचो फळ तांकां लाबून दी. शेतांत वावर करूंक जाय जाल्ली भलायकी, गटाय आनी जोगतो हावो फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. गांवांत आनी परगांवांत जियोनाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजें बेसांव घाल. सर्व कश्ट आनवारांतलें राख. भुरग्यांच्या शिकपांत यशस्वी लाभय. काम करतल्याच्या वावरांत तृप्ती लाभय. हर एकल्याच्या जिणेंत शांत समाधान आनी बरवसो सडय म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. कणवल्या बापा, पिडेशिदेन वळवळच्या समस्यांनी कश्टांच्या आनी वायट सवयांक बली जाल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणींची तूं काकुळट कर. तुजो सांगात आनी आदार तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. बापा मोगाळा, समाजाच्या आनी राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी मोरये बरी निस्वार्थी सेवेन समाजाच्या आनी लोकांच्या उदरगते पासून वावर करूंक उदार मोन फावो कर. अशांती, हिंसा आनी लढाई पयस करूंक तांचें मोन नितळ कर म्हूण मागता. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, तुजी काकुळतीची सुवार्ता परगटूंक सले सल्यांक विंचून आपय. याजक आनी रिलिजियस भयणी जावच्या बेसान जिणी सारूंक तांकां जाणवाय लाभय. त्याग, सॅक्रिफीस आनी मागण्याचो स्पिरीत तांचो आनी आम्हा सर्वांचो गट कर. बापा, आमचें प्रार्थन आयक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव.
तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्गींच्या बापा, मोरी माये वरवीं आमचो तारोक जेजू आमचे मदें येवन जियेशें केलें. तिचे बरी आमी सोम्या जेजूचो मोग करूंक तिचे शेगूण आनी स्पिरीत आमकां प्रेरण दिवन दीत. आमी बवडतान आनी धैर्यान जियेवंक पवित्र आत्म्याचो संगात आमकां दी. हें आमी मागतांव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सकड सांगात मेळ्या, सकड लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक भोगोळसिया. ओडटा हितलानी सोद्या, सकड सांगाता मेळ्या, सकड लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक भोगोळसिया. आल्या भितर बावतली ही सिवती आबोली, फुलां तर खंय मेळटली, मोरयेक फावो जाल्ली. ओडटा हितलानी सोद्या, सकड सांगाता मेळ्या, सकड लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक भोगोळसिया. मोगाळ मंती सायबिणी आमचे माये, देवाच्या कुशेक तुवें खालती मान घाली. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सडवंडराक जल्म दिवन तुवें ताका मोगान वागयलय. ताची सेवा करून सर्वेस्पराची तुज्या जिवितान केल्लीं कृत्यां काळजान जगोन दवरून सदां विश्वासी रावली. आमी हरेकल्यान आवय बापय, भुरगीं, भाव भयण, ल्हानां आनी व्हडां विश्वासी रावून कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आधार दी. आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाची खुशी समजूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां धैर्य दी. आमचेर येवच्या आनवारांचेर जैत व्हरूंक, पिडा शिडा सोंसून व्हरूंक आनी खंयची दुखांत तुजे सरशीन धांवून येवंक आमकां तुज्या पुता लागशीं कृपा जण दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी, जो करो देव सर्गीं बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
नमन मरणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशी येवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये हे तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये भगवंती देवाची माये आम्हा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचवच्या खातीर नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव कोण तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें सदां आनी सदां सर्वदा आमेन मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां भगवंत सुचे कुर्वे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन